पहिलेच फावट आयज विरेश बोरकार पत्रकार परिशद घेवपाचो आसा। तर ह्या विशींची म्हायती जाणून घेवपा खातीर आमचे वांगडा जोडला गोमंतक टीव्हीचो असिस्टंट एडिटर गौरेश गांवकर। हय दिप्ती, जशें तुवें सांगलें, आयज फाटले एक म्हयन्या सावन RGP पक्षान जो बोवाळ चलतालो तेजे उपरांत पयलेच फावट आयज विरेश बोरकार पत्रकार परिशद घेवपाचो आसा। फाटले एक म्हयनो जालो हो जो RGP पक्षांचो हो जो सगळो बोवाळ आसा तो आमी आयकताले, स्पेक्युलेशन्स येताले आनी खुबशे अशे कितें जुलियस आल्मेदा म्हणून जो पंच वांगडी आसा विरेश बोरकाराच्या मतदारसंघांतलो, तेका RGPन खंय तरी एक पब्लीक नोटीस काडलो आनी तेजो RGP कडेन कांयच संबंध ना म्हटलो। तेजे उपरांत ह्यो सगळ्यो घडामोडी सुरू जाल्यो आनी खंय तरी RGPचो जो सांतंद्रे ब्लॉक आसा तो विरेश बोरकारा वांगडा घटसाणीन रावलो आनी तशेंच RGPचो जो आदलो अध्यक्ष मनोज परब जो आशिल्लो तेजो विरोध करपाक लागलो आनी फाटल्या आठवड्याक आमी पळयलें की मनोज परब जो आसा तो खंय तरी आपल्याच पार्टी मदीं जाता त्या वाद विवादाचेर कंटाळून तेणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो, तशेंच तेणें राजकारणूय सोडलें। तेजे उपरांत आमकां दिसलेलें की विरेश बोरकार जो आसा तो सायलंट आशिल्लो, खंय तरी कितें रोखडो उलयतलो काय म्हणून, पूण विरेश बोरकारान 3 ते 4 दीस काडले हेचेर उलोवपाक। सो आतां विरेश बोरकार आयज सांजे 5 वरांचेर ही पत्रकार परिशद घेता आनी मेन म्हटल्यार ही पत्रकार परिशद विरेश बोरकाराक कशी कितें विरेश बोरकार हितून आपली बाजू मांडटलो आनी मेन म्हटल्यार आतां ह्या पत्रकार परिशदेन विरेश बोरकार आपली बाजू मांडटना खंयचे जे पॉयंट्स आसात म्हणल्यार तेंचेरूय आरोप खूब लागल्यात। तितून भितर मडगांव एक गुप्त मिटींग अशी केली असो आरोप विरेश बोरकाराचेर आसा। तितून जे कांय वांगडी आरजींचे वांगडी जे मनोज परबाचेर जे बेजारलेले तांकां घेवन विरेश बोरकारान खंय मडगांव एक मिटींग केली। जाल्यार ह्या मिटींगेक कितें जालें आनी ही मिटींग कित्याक घेवची पडली असले जे खुबशे प्रश्न आसात जे RGPचे जे सगळे कार्यकर्ते आसात तांकां ह्या प्रश्नाची उत्तरां जाय। ते प्रश्नाची उत्तरां दिवपाक लागून आयज विरेश बोरकाराक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीक आमकां पळय सारकें आसतलें, कित्याक फाटली प्रेस कॉन्फरन्स जी RGPची जाली तितून मनोज परब जो आसा तो मनोज परब पक्षांतल्यान भायर सरलो आनीक भायर सरतना ते खूब रडप, इमोशनल असो टायम आशिल्लो RGचो। तशेंच आतां विरेश बोरकार जो आसा तो मनोज परबाक एक वेळार तो आपलो भाव म्हणटालो, जाल्यार आपलो भाव पक्ष सोडून वयता जाल्यार हेका विरेश बोरकार एकंदरीत कसो पळयता हेचेर सगळे गोंयकारांचें लक्ष आसा। सो आतां ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती 5 सुमार जावपाची आसा आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीन खुबशी प्रश्नाची जी उत्तरां आसात ती मेळपाची आसा।